सो पंचायतीन बायोमेट्रीक करपाक डिसायड केलें. सो कित्या खातीर केन्नाचे स्टार्ट जातले? आमचे जाता तितले बेगीन आमी बायोमेट्रिक्सूय हाडटले आनी अशी पद्दत आमी दवरतले की खरें कोण एबसंट आहा जाल्यार आमकां कळटलें आनी अशी परिस्थिती हाडटले की एटेंडन्स जी खूब कमी जाता ती कमी जावपाक आमी दिवपाना. तेणी काम करपाक जाय पंचायतींनी. पंचायत खेड्यान आसा म्हूण येनासतना रावतले आनी कोण पळोवपी ना अशें जावपाक जायना. ही स्थिती बिलकूल सारकी न्हू. तेणी काम करपाक जाय लोकां खातीर आनी तें आमी करून दाखयतले. शेजारच्या माशेलान आतां 2 शेडी जाली. ते शेजारच्या पंचायतीक तुमी शेड अजून सुद्दां ना. तेची हांगा पंचायतीक शेड ना. पूण तुमी मातशें लक्ष घालात. तशें आमी घालता सगळे कडेन हांव घालता. म्हाका प्रपोजल येता तशें आमी रोखडे क्लियर करता. खंयचे दवरला आमी खंय दवरुना आमी. सो फक्त इतकेंच की खेड्यांनी खूब कडेन एटेंडन्स बी कमी जाता म्हणून मेजर सगळे कडेन जायते कडेन एटेंडन्स कमी जाता. तेणी चिंतपा जाय लास्टाक दे आर लायक पब्लीक सर्वंट जस्ट लायक अ गव्हर्मेंट सर्वंट. पंचायतीन काम करपी दे आर पब्लीक सर्वंट. तेणी अवश्य एटेंड करपाक जाय. टायम टू टायम लोकांक पावपा जाय. लोकांक कितें स्किमी त्यो दिवपा जाय. एक्सप्लेन करपा जाय. तेंच्यो कितें प्रपोजल येता ती फास्ट क्लियर जावपा जाय. हें हाडपाची स्थिती आमी करपाक जाय म्हूण बायोमेट्रिक्स वा आनी कितें जाय तें आमी करता.